सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक वाखाणुया, अनुद आमचो ताका जोया. दारोणांतूं कोडप दोनया, जिवितांतूं जोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू करपा दियो. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी सगळीं पोरजाची कालीची फिरगोजेची आमकां नवो पाप साहेब लिओ 14 मेळ्ळा देखून देवाक दिनवासून आर्गां दिवन आमी ही भेट भेटयता. आनी ताच्या आख्या मुणयारपणाचेर पवित्र सभेक फुडें व्हरपाची ही येदी व्हडली जबाबदारी ताचेर जी पडलेली आसा ती ताणें बरे भाशेन व्हरूंक ताका सगळी कृपा आदार फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आयची मिसाची मांडावळ करता आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज बावार्ताची दिवटी भेटयता रेजिना मुंदी, एंटनी बेनेडिक्ट फेर्नांडीस आनी फामील, बिहायंड NSD सिंथिया फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. मागुया आमच्या इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें शांती आसूंक, झूज फुडें वचना जावंक, आनीक दोनूय वाटेन बॉर्डरीचेर जे लोक आसात तांचेर जायती भिरांत आयिल्ली आसा, जायते जाण भिवून आसात, तशेंच जायते जाण जखमी बीन जाल्ले आसात. ह्या आमच्या दोनूय वाटेन आसलेल्या बॉर्डरीच्या लोकां पासत आमी हे भेटेन करीत भाशेन मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सोमी म्हजो गवली कांयच म्हाका उणें ना. हें गीत 23व्या स्तोत्राच्या आदारान घडलोलें जायते फावटी आमी गायता. सोमी आमचो गवली आनी आमी जोण एकलो ताच्यो आपुरबायेच्यो शेलयो. आयचो विशय असलेच भावनांनी गुंतलेलो आसा. वचात जेजू बऱ्या गवल्याच्यो बऱ्यो शेलयो जायात. तर जेजू बऱ्या गवल्याची खोलायेन वलोक घेवन आमची क्रिस्ती पवित्र सभा चलोवंक आमकां बागयोन बाप पाप साहेब लिओ 14वो फावो केल्ल्या खातीर देवा बापाक दिनवासुया. आपल्या हातान घाल्ले पोजेची मोगान सेवा करूंक आनी आमी ताच्यो बऱ्यो शेलयो कश्यो जिवितान वागोवंक आनी कोन्यांनी परगटूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. तशेंच आयज आमच्या महादोर प्रांतांत आमी डायोसिजन सेमिनारींक भेटयलोलो आयतार पालतां. सालिगांव, पिर्ने आनी रायतूचे सेमिनारींत जेजू बऱ्या गवल्याचो तालो आयकून पाद्री जावन आपले आकारणी करतात ते सेमिनारिस्टां खातीर आनी ताची आकारणी करूंक जबाबदारी आसल्या याज्ञिकां आनी हेरां भावा भयणां पासत हे मिसान मागुया. गवळ्याचो आयतार शेपर्ड संडे. भाव भयणीनो, आयज ह्या आयताराक खेरीत भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार बरो गवळी आसा आनी आमी बऱ्या गवळ्याक रावता. कसलो गवळी आमकां जाय, कसल्या गवळ्याक आमी पाटलाव करूंक तयार आसा. जायते फावटी आमकां गवळ्यान आपयला तेन्ना आमी कडेन फावो ते परी ताच्या वावरान हातबोट घालूंक ना. जायते फावटी आमचे गवळी घोडे आपल्या उतरांनी कुरण्यांनी चुकल्यात. त्या सगळ्या आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं हे भेटेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध.
ते पसत बागेवन सदांच सांगवार मुली सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kot, Somia kakut kot, Krista kakut kot, Krista kakut kot, Somia kakut kot, Somia kakut kot. Moima deva usoti ani shanti tacha istan samsari sorbespora deva soki charaya sotpot veda deva bapa ami tuka namaskar kortau ami tuka din bastau तुझ्या तोर वैभव पापाचो आमी तुका वाकांताव. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शेणी संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोमीन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या अमोर बापा, तुझ्या नांवान सासणाच्या जिविताशी आमकां चलोवन व्हरूंक जेजूक तुवें तुज्या शेळयांचो गोवळी करून धाडलोय. ह्या शेळयांच्या हिंडान सर्व मनशां एकठांय जावचीं आनी सासणाचें जिवीत सुबापणान तांकां मेळचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलाय. तर समेस्त मनशां ह्या बऱ्या गोवळ्याच्या हिंडान भितर सरूंक ताचो ताळो आयकून ताचे फाटल्यान वचूंक आनी जिविताची जरीशीं पावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन मृतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेरगातान फुडें वचून पावलू आनी ताचे सांगाती प्रिसिदेचे आंतोकेन पावले आनी सोनवारा दिसाक देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सोबा सोमतोच जायते जुदेव आनी देवाक बोजपी नवशीज पावलू आनी बार्नाबासा फाटल्यान गेले आनी तांचे कडेन उलोवन पावलून आनी बार्नाबासान देवाच्या देण्याक तीर रावंक तांकां धीर दिलो. दुसऱ्या सोनवाराक ओगलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोडलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां पोरगोट करूंक जाय आसलें,
पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांच्या वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सोर्वेस्पोरान फॉर्मायलां. प्रितुमेच्या शिमा पोरयान तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बावार्थ दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुळयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबोळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दुल्लो फापडून इकोनियेक गेले, पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंड्यांतल्यो शेडयो आमी. सगलीं बराबर म्हणुया. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात, सोडगितां गावून भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो जबाब. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. आमचो जबाब. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. आमचो जबाब. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरता. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. आमचो जबाब. ताची पोरजां आमी, ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच पळयली. सगळ्या देशांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो लोक. दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. ह्या पासत तीं देवाच्या सिंहासना मुखार आसात आनी ताच्या मंदिरान दीस आनी रात ताची सेवा करतात. सिंहासनार बसला तो आपल्या आसऱ्याकाल तांकां सांबाळटलो. तांकां आनी केन्नाच तान भूक लागची ना, न्हय म्हूण उणेंत आनी कडक गोरमी पर्यान लागची ना. कित्याक सिंहासनाच्या माजार आसा तो मेंढरो तांचो राखणो जातलो आनी तो तांकां जिव्या उदकाचे जोरीशी व्हरतलो आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां पुसून काडटलो. देवाचें उतोरें.
देवाचे वडोपकार उद्गार Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe. जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe sorbes porak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया जेजून म्हळें म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्या तो सगल्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना हांव आनी बाप एकूच जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता तुझ्या बाबडीनो आयज गोवड्याचो आयतार शेपर्ड संडे आनी ह्या गोवड्याच्या आयतारा पयलीं आमकां आमचो गोवडी पवित्र सभेक चलोवपी कातोलिक पवित्र सभेचो फुडारी मेळ्ळो आनी त्या दिसाक जेन्ना टीव्हीचेर लायव्ह सगळें चलतालें आनी लोक रावतालो कोण पाप साहेब जातलो कोण पाप साहेब जातलो तुमी रावतालीं कितले जाण टीव्हीचे मुखार आसलोलीं आनी पळयतालीं टीव्हीचेर जेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना खुशालकायेन पळयलें काय टेन्शन घेवन पळयलें वो दूख जाली वो खुशालकायेन पळयलें आमचो जाल्यार पुरो हेंय बीन घडये जायत्या जाणांनी मागणी केले आनी शेकी जेन्ना तो धवो धुंवर भायर सरलो सगलीं खुशाल जालीं आनी जायतो वगत रावलीं नांव येतलें आतां नव्या पाप साहेबाचें कोण जाला तो आमकां कळटलो जरूय थोडे जाण म्हणटाले हे पावटीक आसियेचो बिस्प जातो आसियेचो कार्डिनाल आतां पाप साहेब जातलो कोण म्हणटालो आफ्रिकेचो जातलो कोण म्हणटालो आमचो इंडियेचो जाल्यार पुरो आनी हें सगलें करता आसतना निमणो जालो अमेरिकेचो हांव पळयता तेन्ना हांवें एक वस्त पळयली डिक्लेअर जावचे पयलीं जायतो बोवाळ आसलो सेंट पिटर्स स्क्वेअर सगळे फ्लॅग वयर चडोवन हालताले बरें दिसतालें तितून भितर आमचो इंडियेचो फ्लॅगूय हालतालो आनी हे सगळे फ्लॅग हालताले तेन्ना जेन्ना तो एनाउन्समेंट जालो सगळे फ्लॅग आपल्या आपूण सवखा देंवपाक लागले लोकांच्या तोंडार जो हांसो आसतलो पयलीं आनी जी एक उमळशीक आसतली ती आतां म्हणली घडये हे भाशेन जाल्ल्या भाशेन म्हाका दिसलें आरे अमेरिकेचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस मरचे आदीं अमेरिकेचो वायस प्रेसिडेंट येवन ताका भेट केल्ली आनी आतां अमेरिकेचो पाप साहेब कितें जातलें काय कशें जातलें काय वॉट अमेरिका इज ट्रायंग टू डू घडये असल्योय बीन कॉमेंट्रीज आमकां वाचूंक मेळटल्यो आनी ह्या पासत घडये म्हाका दिसलें म्हजे भाशेन तुमकां घडये आनी कितें दिसलां आसतलें घडये अमेरिकेचो म्हणलो म्हूण जायत्या जाणांची तोंडां पडलीं काय अशें म्हाका दिसलें
हो भयणीनो, पाप साहेब खंयच्याच देसाचो न्हू, पाप साहेब खंयच्याच जाग्याचो न्हू, वो खंयचे एके कम्युनिटीचो न्हू. पाप साहेब आमचो सगल्यांचो. आनी ह्या पासत जरूय ताचें नांव दुसरें, रॉबर्ट फ्रांसीस प्रेवोस्ट. ताणें आपलें नांव बदललें. पाप साहेब आपलें नांव बदलता. आनी आमच्या ह्या पाप साहेबान नांव घेतलां तें खंयचें? लिओ. हाच्याहून 13 लिओ येवन गेले. आतां हो लिओ 14वो. आनी त्याहून मातसो पयलो लिओ 13वो जो आयिल्लो, ताणें पवित्र सभेन जें नवेपण, नवसरणी, रिफॉर्म्स हाडपाक, भोव करून सोशल जस्टीस, समाजीक नीत आसा ताचेर भर घातलेलो. आनी रेरूम नोवारूम म्हूण एक आपली चीट बरयल्ली. आनी वर्कर्स रायट्स, जे कामदार आसात तांच्या हक्कांचेर ताणें खिरीत भर घातलेलो. एके भाशेन कॉमेंट्री जाता, जे भाशेन आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. सोशल जस्टीस हाचेर होय पाप साहेब रिफॉर्म्स मुखार व्हरतलो. जे भाशेन आदलो पाप साहेब फ्रांसीस जाय ते नवेपण, रिफॉर्म्स ताणें हाडले, ते भाशेन होय मुखार व्हरतलो. इकॉलॉजिकल जस्टीस मुखार व्हरतलो. ताच्या नांवांतूच लिओ. लिओ म्हणल्यार लायन, शिव. शिव जंगल का राजा. जाल्यार एका शिवा परी पवित्र सभा जी आयज एके भाशेन एके क्रायसिसान आसलेल्या भाशेन दिसता. न्हयच फकत पवित्र सभा आमची, आख्खो संवसार एक क्रायसिसान पडलेलो आसा, एक घुसपा गुंदळान पडलेलो आसा. तातूंतली हे पवित्र सभेक मुखार व्हरपाक जाय. तातूंतल्यान ह्या संवसाराकूय मुखार व्हरपाक जाय. भोव करून जेन्ना राष्ट्रां, एक राष्ट्र आपूण वयर रावपाक सोदता, एके वाटेन अमेरिका, दुसरे वाटेन रशिया, चायना, आनी तातूंत आमचो भारत देश आपुणूय वयर सोदता. युरोपाचे देश आसात तेय बीन आपूण एक बराबर रावून आमी पयल्या पावंड्यार रावतले. इज्रायल हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आतां इंडिया आनी पाकिस्तान, सगळीं राष्ट्रां एकामेकांहून वयर रावपाक सोदता. आनी असल्या संदर्भान जायत्या धर्मांनी आतां पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावपाक लागलेलें आहा, हेंय आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटूच स्पिरिच्युअल लायफ और रिलिजियस लायफ इज चॅलेंजींग. आमची क्रिस्ती जिवीत भोव आव्हानीक जाल्लें आसा. आमच्या भारतांत आमकां आमचें हें क्रिस्ती जिवीत आव्हानीक जाल्लें आसा. इस्टर चलता, इस्टराचें सेलेब्रेशन चलता, मागण्याची रीत चलता. कोण थोडे एक्स्ट्रिमिस्ट येतात आनी तें बंद करतात, थिंगाच्या लोकांक मारतात. वा आनी खंयसर वेगवेगळे तरेन असल्यो आमी वस्तू आयकल्यात. तांचेर कितें एक्शन घेतलां आमच्या सरकारान हें मात आमकां आयकूंकूच येना. पूण वेगवेगळे तरेन हे भाशेन क्रिस्ती धर्माचेर आनी क्रिस्ती भावार्थाचेर आड गेल्ले आमकां दिश्टी पडटा. भिवपाचें काय भिवपाचें न्हू. आतां हिंगा मीस चलता आसतना जायते जाण दांडे खुटे घेवन येयले, तलवारी घेवन येयले. बंद करुया मीस, नाका आनीक जावचें ना हे भाशेन गोंयान, चिकले आनीक जावचें ना. भिवपाना तुमी? भिरांत येवची ना? भिवपाक जाय भाव भयणीनो. आमी भियेनात, आनी भियेना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता आमी बेश्टी वयल्या वयर म्हणटा आनी खरेपणी भिवन भावार्था तो कुशीन दवरता. जाल्यार ही भिरांत जी आसा ते भिरांतींतली आमी भायर सरूं. आयची देवाचें उतर आमकां काय बरें उजवाड घालता. पयल्या वाचपान आमी पळयलां पावलू, बार्नाबास आनी ताचे सांगाती ते एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वेताले हेंच करूंक, देवाचें राज परगटूंक. पावलू जो पयलीं सावलू आसलो आनी पवित्र सभेक धुमाळो दितालो. जे कोण हे वाटेन चलतात, ही शिकवण मानून घेतात आनी हे शिकवणेचो प्रचार करतात, तांकां धरताले आनी व्हरून झेलीन घालताले, बंद. थोडे जाणांक आनीक दुसरे भाशेचो धुमाळोय पडटालो आनी जेजून ताका बदल्लो. हो व्हडांतलो व्हड धुमाळो दिवपी आसलो, तोच व्हडांतलो व्हड परगटणार जालो आनी सगल्याक तो भोंवता. पवित्र सभा हेच भाशेन आयजूय प्रचार करता, शिकवण दिता.
मानून घेवपी कितले आसात? ह्या वाचपान आमी पळयता थोडे जाण जे आसलेले नवशीस आसलेले आनी जे भावार्थाक रावताले ते बेगीन बेगीन आयले तांचेशी आनी तांचें उतर आयकून ते तांचे फाटल्यान गेले आनी सवका सवका हो आंकडो वाडटालो. जेरुसलेमूय तशेंच जातालें. पेद्रू आनी ताचे सांगाती तांचे बरोबर ते शिकयता आसतना आंकडो वाडत रावतालो आनी हे सगळे पळयताले जुदेव लोक. जे जुदेव लोक खरेपणी देवान विचून काडलेली परजा आनी ताचो तांकां बरोच स्वाभिमान आसा. आमी देवान विचून काडलेली परजा, आमचे वरवीं सोडवण मेळटली, हें तांकां म्हणूंकूय बरें दिसतालें. आनी असल्या वेळार आतां ही नवी शिकवण हो जेजू जो आयिल्लो ताका आमी मानून घेवंक ना ताचे फाटल्यान इतलो लोक वेता तेन्ना तांकां नाटकाय जाली. हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता. न्हूच फकत जेजूक पूण जेजू फाटल्यान पेद्रू आनी ताचे सांगाती, पावलू आनी तांच्या सांगात्यांक बंद करपाक तांचे प्रयत्न जाले. हेच भाशेन मागणें चलता थंयसर भितर वचपाचें, बंद करपाचें, तांकां भायर घालपाचें, लोकांक खुबडावपाचें. आयच्या वाचपान आमी आयकलां नामनेच्यो बायलो आसल्यो तांकां पासून खुबडायली. चलात वसात, बोवाळ करात, भायर घालात तांकां. आमच्या गोंयांतूय जाल्ले आमी पळयता. व्हिडियो येतात ते आमकां दिसतात. कोण मागण्याची रीत कोत्ता जाल्यार तांच्या मागण्याचेर आनी तो ते भाशेन कित्याक कोत्ता, भायर घाल तेका. आयज बायलांकूय वापरतात हे व्हिडियो काडपाक. एक हेट दुसरे कडेन वो दुसऱ्यांचेर घालपाक वापरलेले आमकां दिसती पडटा. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमकां बागेवन पावलू आनी बार्नबास आनी ताचे सांगाती तांच्या जिविता वरवीं आनी तांणी केल्ल्या वावरा वरवीं आमकां दिसता. थंयसरले ते भायर सरले आपल्या पांयांची धुल्ल फाफडून, जे भाशेन जेजून सांगलें खंयसरूय तुमी गेले आनी थंयसर तुमकां मानून घेतले जाल्यार बसात तांचे बराबर रावात, तुमकां वाडटा तें जेयात खायात. पूण कोणूय जरी तर तुमकां मानून घेना जाल्यार त्या गांवांतले भायर सरून भायर सरता आसतना तुमच्या पांयांची धुल्ल पासून फाफडून उडयात. आनी हे त्या शिसांनी केले. भायर सरले, पांयाची धुल्ल फाफडून उडयली, मुखार गेले, दुसरे इकोनियन गेले, पिसिदियन्सान इकोनियन. आनी तांचे फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. पवित्र सभा वाडत वेताली. भाव भयणीनो आयच्याय संदर्भान आमी पळयत जाल्यार आमच्या भारत देशान पासून पळयत जाल्यार जरूय जे व्हिडियो येतात ते थोडे हांगा थंयसर कोण बंद करपाक भोंवता, कोण मार घालपाक भोंवता, हे व्हिडियो येतात. पूण जायते व्हिडियो ज्यो आमकां दिसती पडना तांकां कवरेज मेळना, ती भावार्थ वाडत आसा. जेजूक मानून घेयत आसा जायते जाण आमच्या भारत देशान. कुशालकायेची गजाल. आंकडो वाडटा तो घडये आमकां दिसती पडना, सेन्सस घडये जायना, पूण जेजूक मानून घेवपी जायते जाण वाडत आसात. आनी हें देवाचें देणें. आनी हें देवाचें देणें येवपाक आमकां असल्या काळजीदार क्रिस्ती भावार्थ्यांची गरज. भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता हें सगळें जाता तातूंत आमी भिवून रावपाची गरज ना, कित्याक भरवसो आसा. आनी हो भरवसो दिवपी कोण? हो भरवसो दिवपी मनीस न्हय. हो भरवसो दिवपी मेंढरो. हो मेंढरो देवाचो मेंढरो. हांव स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उणो, हांव वाट सोत आनी जिवीत म्हणटा तो मेंढरो. आनी ताणें आपल्या रोगता वरवीं आमची सोडवण केल्या हाचोय आमकां उगडास केला आयच्या दुसऱ्या वाचपाक. प्रकाशनेच्या पुस्तकान जें दर्शन बागेवन ज्यो हांव पळयता, कितलो लोक, हो लोक खंय तावन आयलो खबर ना, पूण ताचो आंकडो वाडत आसा. भाव भयणीनो पवित्र सभा वाडत रावतली, ती बंद जावची ना. कोणाच्यान तांकां म्हज्या हातांतली काडून व्हरूंक जायना. नोबडी कॅन स्नॅच देम अवे. आयज जेजू शुभ वर्तमानान ही उतरां आमकां सांगता. म्हज्या हातांतली कोणाच्यान तांकां काडूंक जायना, कित्याक म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्या. तूं आनी हांव हातून पडटात. बापान आमकां जेजूच्या हातान दिल्यात, आमकां ताच्या हातांतली कोणाच्यान काडूंक जाता काय? भिरांत वो बूक वो धुमाळो वो आनी कितेंय आमकां जेजूच्या हातांतल्यान, भावार्थाच्या हातांतल्यान आमी काडपा सारकी हें आयज आमकांच विचारपाची भाव भयणीनो गरज आसा. तर मेंढरो आमचे पासत आपलें रगत वारयता, ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. हें तूं सोत मानता काय ना?
हे तूं समजलाय काय ना, हे क्रिस्ती भावार्थाक एकदम गरजेचें. ज्या मेरेन आमी तें समजचें ना की हो खुर्सार चडला, हो खुर्सार आपणाचेच कुशेन मुखार सरला, तो देवाचो मेंढरो आनी ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारयलां. मेंढऱ्याचें रगत वारयताले कित्याक? सॅक्रिफीस पेटोवपाक. मेंढऱ्याचें रगत वारयताले आपणाच्या पातकांचें फारीकपण दिवपाक, आनी ही भेट ते देवाक भेटयताले. आनी जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना जेजू म्हणटा आनीक आनीक मेंढऱ्याचें रगत नाका, हांव मेंढरो, हांव म्हजें रगत दितां. देव जो मनीस जाला तो खूद आपलें रगत दिता, आनी ह्या रगता वरवीं आमकां सोडयल्यान देखून ह्या खुर्साक मोल आसा. कित्याक ह्या खुर्साचेर ताणें आपलो जीव दिला, रगत वारयला आमचे पासत. जें कितें आयज आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां. भाव भयणीनो, जरी तर इतलो व्हड आमचो देव, जशें जेजून सांगलां ताच्याहून व्हड आनी कोण ना, तो सगल्याहून व्हड. म्हणटच प्रश्न पासून येवपाक जायना आनीक दुसरे देव आसात काय, तेंचो देव पावरफूल काय, आमचो देव रेस्टाचेर गेला काय, हॉलिडेयान गेला काय, हें चिंतपाची आनी गरज ना. कित्याक आमचो देव व्हड, म्हजो बाप व्हड, ताच्याहून व्हड आनी कोण ना. स्वत मानता तूं? हें स्वत मानून घेतलां तुवें? हें समजून घेतलां तुवें? ज्या मेरेन तूं हें समजून घेवचो ना, इफ यू आर नॉट कन्विन्स्ड अबाउट इट, तूं तुजो भावार्थ आनी कोणाक दाखोवचोच नाय. फकत सदांचें इल्लेशें आमचें कोको मेमे केलें आनी काबार. आमचो भावार्थ बेस्तो कुशीन दवरपाचो भावार्थ न्हू, पूण तो दिसाच्या दिसाक जियोवपाचो. ह्या पासत त्या शिवा भाशेन आमकां तो एटिट्यूड जाय. देखून आतां पाप साहेब जेन्ना लियो हें नांव घेता आनी तातूंत तो शिव जरी तर आसा, शिवाची पुजा करपाक न्हू, पूण त्या शिवा भितर जे एटिट्यूड्स आसात, तो जंगल का राजा आमी म्हणटा तेन्ना ही पवित्र सभा मुखार व्हरपाक सगल्याहून हें काळजीदारपण जाय. काळजीदारपणान जरी तर आमी मुखार सरना जाल्यार ही पवित्र सभा मुखार व्हरूंक तूं आनी हांव उपकारो ना, आनी कोण तरी वतलो. पूण जरी तर हें काळजीदारपण आमी घेतलें जाल्यार वय तुका आनी म्हाका देवान विचून काडला आनी आमी तें करूंक पावतले. रोमाक वचपाची गरज ना, पाप साहेब जावपाची गरज ना, हिंगा रावन करपाक जाता आमच्या. आनी तें करूंक आमकां एकदम गरजेचें. कित्याक आमचे भोंवतणी ही क्रायसीस, भावार्थाची क्रायसीस वाडत आसा. त्या पासत आमी जण एकल्यांनी, भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, वाडलेल्यांनी, कुटुंबांनी आमी हो भावार्थ जिवंक गरज. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आनी हो नियाळ सोंपयता आसतना प्रश्न, आनी प्रश्न हो, आतां पाप साहेब आयलो, ताचे विशीं घडये आमी जायती म्हायती घेतली. आयज हांव ताचे विशीं उलयना, पूण तो कोण, ताचो बॅकग्रावंड कितें, इंटरनेटाचेर येवपाक लागलें, सगल्यो वस्तू येवपाक लागल्यो. थोड्यांनी घडये तुमी वाचल्यो आसतल्यो, थोडी अजून पासून वाचपाचें उरल्यात, पूण वाचतलीं. व्हिडियोय बीन भायर सरतले. हो पाप साहेब कोण, ताचे नॅगेटिव्स कितें आसा तेंय कोण तरी सोदून काडटलो. तेणें कितें वायट केल्लें आसा वो आनी खंय चुकलेलो आसा तेंय कोण तरी काडटलो आनी आनीक एक व्हिडियो काडटलो. हे व्हिडियो आनी हे वाचप आसा तें कुशीन दवरया सद्याक. आनी प्रश्न हो, तुका कसलो पाप साहेब जाय? आयज जेन्ना ही मिसाची भेट आमी आमच्या नव्या पाप साहेब लियो 14व्या पासत भेटयता, तुका कसलो पाप साहेब जाय? तुका कसलो गवळी जाय? तूं कसल्या गवळ्याचें आयकोंक तयार आसा? त्या गवळ्याचें आयकप एकदम गरजेचें. म्हजी जीं आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात, जेजून म्हणलां ते भाशेन, आनी तो ताळो तीं अडकतात, आयकतात आनी अडकतात. तूं कसलो आवाज आयकूंक तयार आसाय? What are you ready to listen to, or whom are you ready to listen to? तूं कोणाचो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कसलो पाप साहेब, कसलो लिडर? हे भाशेन कोत्ता जाल्यार हांव ताचे फाटल्यान वेतलो, पाटलाव कोत्तलो. जाल्यार कसलो तो पाप साहेब? हे प्रश्न आयज तुमीच विचारपाचे, तेचेर हांव आनीक उलयना. पूण जण एकल्यान चिंतचें, कोणाचें आयकूंक तूं तयार आसा? कसल्या पाप साहेबाचो पाटलाव करूंक तूं तयार आसा? आनीक हे पवित्र सभेचे यात्रेन आमी यात्रेकारां सगलीं भरवशाची यात्रेकारां म्हूण आमी आमकां आख्खें वरसभर उगडास करीत आयल्या. तर भरवशाचो यात्रेकार कसो तूं एक क्रिस्ती भावार्थी कसो कितें करूंक तयार आसा तुज्या भावार्था पासत आनी तुज्या जेजू पासत?
सगळी उभी रावूया. सतमंत देवा Sorpodvedad Bapa, Sardan, स्वर्गान तुमच्या रुचणारा Jesu Christa, Cegel Sutam, Cesumia, Topolitatmia Urbin Gorbis Samolo, Aquar Maritain Solmolo, Quas Letatal Camicos Fusle, Takapusal Zolo, Tomelo Antacanikimilo, Tomene Valendiolo, Sisestak Sendemlo Chuanzalo, Sarrat Zolo, Sorpodvedad Bapa Chel Seakwasa, Tuitang Chilian Melentimos Vicorum Kirtalo, Satmanta Pavitratmya, Katolik Pavitra Sulik, Bhaktacho Ektar, Patkache Bhaktsane, Pudiche Jonpon, Sasnache Jivit. Amen. आमची थोडीशी मागणी आता आम्ही विश्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोंयल्याची देख घेवन आपल्या हातान घातलेले पुर्जेक देवाच्या उतराची स्फूर्ती घेवन आपल्या सेवेच्या फुडारपणा वरवीं नीट मार्गान तांकां चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमचो देश कारभार चलयतल्या आमच्या भारताच्या आनी एके खास तरेन आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले नागरिकांची आनी तशेंच जमीन दोतोरेची आनी तातूंत आसलेल्या गिरेस्तकायेची फावो ती जतनाय घेवंक जबाबदारेन आपली पावलां मारूंक तांकां केरीत उजवाड आनी कृपा मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या आकारणेच्या घरांनी पाद्री जावंक आकारणी घेतल्यांनी आनी तांची आकारणी करतल्यांनी जेजू बऱ्या गोंयल्याची देख घेवन आयच्या काळाक फावो तसल्या यादनीक तयार करूंक वावरूंक आनी आकारणी घेतल्यांनी जेजूच्या काळजा सारके यादनीक जावंक तोकोस घेवंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणे कोता तुका. देव आपले विचित्र जानवायेन प्रामाणीक मनशांक विचून काडटा आनी पाठयता. आख्खे पवित्र सभेक कांद मारपी पाप साहेब लिओ 14वो आमकां फावो केलो म्हूण आमी बापाक दिनवासुया. ही व्हड जबाबदारी फुडें व्हरूंक ताका जेजू बऱ्या गोंयल्याची जानवाय पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणे कोता तुका. इंडिया आनी पाकिस्तानामध्ये जे झूज पेटलेल्या भाशेन जाता तें पालोवंक शांती आसूं आनी सगळे जे कोण हातून घडये जखमी जाल्यात वो त्रासान पडलेले आसात भियोन आसात तांची सगळ्यांची काळजी घे म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणे कोता तुका. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C10, page 32, C10. आपल्या काळजा सोबे बोपू जेजू तुझे काळीज मागता
आयच्या दिसाक आकेचिने देवा कुशी कुरिसले गो मोगान तेगोन जिवी सोडू जेजू तुझे काळीज म्हाका जेजू म्हाका कुशीन दिता सगळेच मोचे म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्व मनशांच्या बापा सगळ्या देशांच्या कुळांच्या आनी भासांच्या लोकांक तुजें तारण दिवचे खातीर खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान आपलें निर्मळ रगत वारयलें. ताच्या रोगतान शुद्ध निर्मळ जावन तुजे मुखार आमी येता आनी तेंच रगत सगळ्या मनशांचे सोडवणे खातीर नव्यान तुका भेटयता. ह्या बलिदाना वरवीं एक दीस आमी समेस्त सर्व आमच्या भावा भयणी बरोबर मेंढऱ्याच्या शिवासणा भोंवती हातांनी ताळयो धरून ताची आनी तुजी सासनाक वाकाडणी करूंक पावूं हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमचें काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संवसार पडला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपूर गोठुया तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवनपणा मोरपी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14वो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बरो गवळी आमकां आपयता, ताचो ताळो आमी ओळखता आनी ताचो पाटलाव आमी करता ती सुभागी. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां आमच्या गवळ्याक फावो ते परी सहकार दिवंक कृपा दी म्हूण मागुया आनी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव गोड जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मुक्षिता, तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांतयां पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. कुमन्यांक गीत घेवया. D28 पेज. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन बसत म्हज्या कुडी रगतान कुशीता दोसाया जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें उदो मोडून वाटात जिवान बरोन वचत तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात उदो मोडून वाटात जिवान बरोन वचत तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें म्हजे कुडी वांगडा तुमचे किळावन दियात म्हज्या रगता वांगडा तुमचे पियोन दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमचे किळावन दियात म्हज्या रगता वांगडा तुमचे पियोन दियात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तापास काडटा ताचो हुस्को करात तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तापास काडटात ताचो हुस्को करात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें
आपल्या शेडयां पासत जीव दिवन आपल्या हिंड्या पासत मरण सोसून बरो घोवडी मरणांतलो जिवन जालो सर्वेस्पराल सोयी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या तारोका, तुजो पूत जेजू सर्व राष्ट्रांचो उजवाड पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत तुजें तारण पावूंक आनी समेस्त मनशांक सासणाचें जिवीत दिवंक आमचे मदें आयलो. आमचे उदेशी हो उजवाड सर्व राष्ट्रांचेर फांकूं जेजून जिखलोली सोडवण आमच्याच देशाच्या आनी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावूं आनी जें जिवीत गुटाच्या रुपान ह्या जेवणार आमकां मेळ्ळां तेंच आमकां आनी सर्व मनशांक स्वर्गार मोहिमेन भोगूंक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आयज पास्कांचो चवथो आयतार आनी हो आयतार बऱ्या गोवड्याचो आयतार, शेपर्ड संडे. तशेंच दोन प्रांतीक सिमनारींक भेटयलोलो आयतार. आमी सुरवातेक आयकलां तशें दोन प्रांतीक म्हणटा त्यो डायसिजन सेमिनरीज आमच्या गोंयांत 3 कडेन आसात. सालिगांव आसा मायनर सेमिनरी, म्हापसा दुलेर हांगासर आसा, आनीक मेजर सेमिनरी आमची रायतुरा आसा राशोल. फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी थंयसर शिकतात. जाल्यार ह्या घरांनी शिकतल्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया, तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो. आनी आयचो आयतार जेन्ना तांकां भेटिल्लो आसा तेन्ना तांचे पासत आमी मागणें करता. तेच बरोबर आमचो आदार कोणूय जरी तर कसली स्कॉलरशीप घडून दवरपाक सोदता सिमनारीन जाल्यार तें करूंक आयच्या दिसाक तुमच्यान चिंतूं येता. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा ह्या आमच्या सेमिनारींनी स्कॉलरशिप्स दिवपाक जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन तुमी आमकां मेळूं येता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 28,640 रुपया. दाबोली कपेलान 2,070 रुपया. सगळे मेळून 30,710 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो 5वो आयतार. पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आनी मारी मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. पवित्र संस्काराची भोजवण बुधवारा दिसा पवित्र बुधवार जे आमी चालू दवरलेले आसात. आनीक एक पावटी उगडास करता भाव भयणीनो तुमकां. आमी हो दर एक बुधवार एक प्रोफेशना पासत भेटयता आनी जे कोण प्रोफेशनल्स त्या प्रोफेशनांत आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागता. तांकां रिफ्लेक्शन्स करूंकूय एक सयेक दिता आनी त्याच बरोबर भोव पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद तांचे तकलेर दवरून तांकां मेळटा. ह्या पासत मुखार सरचें येवचें आनी भाग घेवचो ह्या भोव पवित्र संस्काराच्या भोजवणेन. ह्या बुधवाराक फायनान्स सर्विसीस सगळे बँकर्स, एकावंटंट्स, बिजनस, स्टॉक मार्केट आनी हेर भाशेन फायनान्सीस ऑर फायनान्स सर्विसीसान जे कोण इनवॉल्व आसात तांचे सगळ्यां पासत एकामेकाक कळोवचें आनी येवन भाग घेवचो. तशें शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बसवण. आज आयतार आनी आमची 400 वर्सांची समोरमणी आमचे फिरगोजेची भावार्थाची आमी करता आसतना सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2 इन एसोसिएशन विथ चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब गोवन डान्स फेस्टिवल घडोवन हाडटा. ही सेक्टर एक्टिविटी समजता तुमी सगळीं तयार जाल्यात म्हूण. आनीक एक पावटी सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण आनी उलो येवन भाग घेवपाक. सगळे जे टिम्स आसात तांकां रिपोर्टींग टायम 5 o'clock 5 वरांचेर सगळ्यांनी पावपाक जाय. 5:30 वाजता मेरेन आमी हो कार्यक्रम सुरू करतले. तर सगळ्यांनी तुमी येवचें, एकामेकाकूय कळोवचें. आमचे बरोबर आयज चीफ गेस्ट कशें सिसील रॉड्रिगीस आसतलें तशेंच आमकां गेस्ट परफॉर्मर्स म्हण केपेंची किर्ना हो पंगड आमकां आमचे गोंयचे वेगवेगळे संस्कृतीक डान्स आमचे मुखार दवरतले. सगळे आमी येवन भाग घेवया. 13वेर मायाचे सांजेर 5 वाजता तेर्स आनी मीस जातले रेजिना मुंदी मोन्युमेंटा लागीं चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हाची मांडावळ करता.
आसोई दोंगरी होली क्रॉस चॅपल तांची परबेचे मीस जातले 15 सांजेर 5:30 वाजता 13 सांच्या उपरांत मीस. SFX म्युझिक अकॅडमी आमचे म्युझिक स्कूल जे आसा 25 तारखेर मायाचे एन्युअल डे घडोवन हाडटा आनी कळयलां ते भशेन सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतलें ओपन टू ऑल. 4 कॅटेगरीज आसात. तुमी जर तर अजून पासून तुमची नांवां दिवंक ना वा रेजिस्टर करूंक ना जाल्यार बेगीन करचें. 19 तारखेर 19 मे ऑडिशन आसतलें हांगासर इगर्जे लागीं 4 ते 7 वाजता. तुमी जाता तितल्यांनी भाग घेवचो. जायते जाण आमचे मदें गावपी आसात. भोव करून जीं आमचीं भुरगीं मुजग वाजोवपाक शिकतात तांकां एक उत्तेजन दिवपाक एक तांकां फाटबळ दिवपाक तुमी येवचें, गायन करूंक जातात तांणी गीत गावचें आनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवचो म्हूण तुमकां उलो मारता. भाव भयणीनो, आमच्या दिओसिसीन लिटर्जिकल एनिमेटर्स कोर्स हो घडोवन हाडलेलो आसा. ओल्ड गोवा हांगासर जाता तशेंच वेगवेगळ्या डिनरींनी जाता. सद्याक आमचे डिनरीन आजून पासून घडोवन हाडूंक ना, केन्ना जाता ते आमी कळयतले हांव. पूण ओल्ड गोवा हे कोर्सीस चालू आसात. नोटीस बोर्डार हाची म्हायती घातलेली आसा. ह्या कोर्सान जीं कोण वांटो घेतात तांच्यांनी मागीर युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स जावपाक जाता, लिटर्जिकल एनिमेटर्स जावपाक जाता. तुमी म्हायती काडची आनी कोणाक खुशी आसा वचपाक मातशें मुखार सरचें, आमकां कळोवचें आनीक तुमची भरती आमी करतले हांव, तुमचें एडमिशन आमी करतले हांव ह्या कोर्साक. ह्या वर्साक सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जिजस हिका भाग्योन केल्यार सेंचुरी बोत्ता. सेंटनरी सेलेब्रेशन्स जातलीं 17 मायाचे 17 मे. आमचे क्लॉइस्टर्ड कामल सिस्टर्स आसात तांणी केरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिवपाक आमकां विनंती केल्ली आसा. 17 सांजेर 5 वाजता मिसाची भेट ह्या निमतान जातली. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. इगोर्जेक आपलें दान दिलां. एका बऱ्या धाडणारान 10,000 रुपया तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. 17 इदोरची फाल्यां 12 तारखेर सोमार इगोर्जेचें ऑफीस बंद आसतलें. फाल्यां आमची स्टाफ पिकनीक इगोर्जेची जातली. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. F13 पेज 91. F13. कुशल सदांच आमी भोंवचे, कुशल दादूस आमी रावचे, मोगाची वीत एकूच बरें, भाव भयणाची वीत एक कोरें, आमची काळजां कशी नातात, नितळवणे बरे उदकार, आमचो बापूय आसा स्वर्गांत, आमचे तो सूख आमचे भांडार, कुशल सदांच आमी भोंवचे, कुशल दादूस आमी रावचे, मोगाची वीत एकूच बरें, भाव भयणाची वीत